नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मेळ मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। ऑक्टोबरांत जातली राष्ट्रीय खेळां सर्त फातोर्डा स्टेडियमाचेर जातलो उक्तावण सुवाळो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसतले मुखेल सोयरे। दिवचले चोरांनी फोडली 8 ऑफिसां, फायली, पयशे आनी लॅपटॉप वेले फारावंड पुलीस तपास सुरू। पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांक अटक करप गरजेचें म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। कळंगूटचो घाणयारा उदकाचो प्रकल्प जावन आसा व्हडलो घोटाळो। सरपंच जोसेफ सिक्वेराचो आरोप। विद्यार्थ्यांचो फायदो मतींत घेवन चालीक लायतले नवे शिक्षण धोरण म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयचे खेळगडे जाची आतुरतायेन वाट पळयताले ते म्हळ्यार नॅशनल गेम्स ऑक्टोबरांत जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। हे राष्ट्रीय खेळ ऑक्टोबराच्या 23 ते 25 मजगती जावपाची शक्यताय आसा आनी ताचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतले आनी गोंय राज्य ह्या राष्ट्रीय खेळांचे आयोजन करपा खातीर लागपी सगळ्या पायाभूत सुविधां सकट तयार अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। आम्ही ऑर्गनायज करपाक शकले त्याच्या निमित्तान जवळपास मोर दॅन 22 कंट्रीज वेर पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड टेबल टेनिस इव्हेंट। मोस्ट ऑफ तुमचे स्पोर्ट्स पत्रकार थंयसर तो एक इव्हेंट कवर करपाक आशिल्लो आनी इट इज एन बीग इव्हेंट एक्चुअली। फर्स्ट टायम इंडियेंत जालो आनी तोय बी गोंयांत जालो वर्ल्ड टेबल टेनिसा सारकेलो इव्हेंट। इट इज गोंया खातीर खूब व्हड गजाल आसा। त्या खातीर गोंयचें नांव अशाच पद्दतीन स्पोर्ट्स मळाचेरूय विविध क्षेत्रांत फुडें व्हरपा खातीर सातत्यान आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय। त्या खातीर तुमचेय सगळ्यांचो रोल खूब मोठो आसा। तुम्ही कशा पद्दतीन आमकां हायलायट करपाक शकतले हे म्हाका दिसता खूब मोठ्या। परत एकदां हांव आयोए चेअरमॅन मॅडम पी टी उषा आनी चौबेजी शर्माजी हांचे गोंयांत स्वागत करता आनी वी आर रेडी टू होस्ट नॅशनल गेम्स इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर। PM डेट फायनल जाल्या उपरांत आमी फुल्ली प्रिपेर्ड आसा। त्या खातीर गोंयच्या लोकांनी बी तयारी दवरची। गोंयच्या खेळा क्षेत्रात असलेल्या असोसिएशनांनी बी आता पासून तयारी करपाक सुरवात करची। वन्स अगेन आय एम वेलकमिंग द नॅशनल गेम्स इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर। उक्तावणाक PM येतलो आनी कितले स्टेडियम सगळे वेन्यू किती आसता? इट इज ऑलमोस्ट गोंयांतले सगळे मेजर वेन्यू जे आसा म्हणजे आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला त्या सगळे वेन्यू आमी वापरता। एका दुसऱ्या हेच्या खातीर आमकां बॉक्सिंग हाच्या खातीर फक्त वेटलिफ्टिंगा खातीर एकूच आमी बांदोडकर स्टेडियमाचेर आमकां जर्मन एंकर आमकां घालचें पडटलें। दिवचले शारांत एकेच राती एकेच इमारतींतली 8 ऑफिसां फोडपाची घडणूक घडल्या। छत्रपती शिवाजी महाराज मैदाना फाटल्यान आशिल्ल्या वासुदेव आर्केड हे इमारतीत हो प्रकार घडला। पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांच्यांनी घडणूक थळार पावून तपास सुरू केलो। मंगळारा NIAन देशभरातल्या 17 वाठारांनी धाड घाली। ही धाड पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया कडेन संबंधित आशिल्ल्या कार्यकर्त्यांचेर आशिल्ली। गोंया सयत बिहारान, उत्तर प्रदेश आनी मध्य प्रदेशांतूय धाड घालून PFI कार्यकर्त्यांक अटक केल्या। केंद्र सरकारान बंदी घाल्ल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या मोहम्मद हनीफ अहरार या कार्यकर्त्याक राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन मंगळारा सकाळी फोंड्या धाड घालून अटक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आनीक एका PFच्या कार्यकर्त्याचो NIA सोद घेता। रेट PFIचेर गोंयांत घातल्या म्हणून नक्कीच त्याचा रेट घातला तर कितें तरी संबंध ह्या लोकां कडेन PFIचो आसतलो। ही सगळी इन्फॉर्मेशन काडूनच तेंच्यांनी घातल्या आसतली। म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे PFIचे कॉन्टॅक्ट्स जर आजुनूय कोणा कडेन आसत जाल्यार तांकांय रेट करतली। हें करप गरजेचें आसा आनी म्हाका हेजो पयलीं डावट आशिल्लो बट आतां कन्फर्म जाला तेंच्यांनी घातल्या उपरांत।
कळंगूटचो घाणयारा उदकाचो प्रकल्प हो व्हडलो घोटाळो जावन आसा. थळाव्या सरपंच जोसेफ सिक्वेरान आरोप केला. थळावो आमदार हाचे आड कित्याक आवाज काडिना असो प्रश्न ताणें उपरासला. नेमको होच प्रश्न विधानसभेत कित्याक येना अशें ताचें म्हणणें. कित्याक तर हप्तो मेळिल्ल्यान सगळे जाण वोगी आसात असो आरोपूय तांणी ह्या वेळार केला. पळयात ताचें म्हणणें. असले आमचे PWD हांव नको कोण इंजिनियर वतो तेका फामील आसा और तेका प्रमोशनच जाय और तेका आनी कितें जाय ते. आतां हांवें आयकलें देशपान प्रशांत देसाय म्हणून तो म्हाका सांगता तेंची कंपनी ही SMC ही इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडाक तेंकां दिलेलो ही हो बांदपाक आनी मागीर ऑपरेट करपाक 5 वर्सां. जो हायस्ट तरी तुम्ही ऑपरेट करता न्हू. जेन्ना इन 2008 हे ऑफिसर येयलेले फ्रॉम जर्मनी एंड वन फ्रॉम इंग्लंड आनी आमकां पंचायतीन प्रेजेंटेशन दिलेलें तेन्ना आमकां सांगतालो क्रिस्टल क्लियर वॉटर विल बी फ्लोन इन दट नल्ला म्हणून. नाव इफ यू सी दट विथ इन व्हिडिओ व्हायरल जाता तेजेर इट इज रॉ स्वेज विच इज गोईंग ऑन. I think we are filing a police complaint at the police station against all these people, right? Because they are discharging sewage, raw sewage in the Nalla. Because we have powers, powers are vested with the police after we filing a complaint against him. Because first of all, there is no occupancy. Second, there is no pollution. आज तुम्ही जाणा शेका पासून बंद केल्या कित्याक there is no consent to operate म्हणून. नव्या शैक्षणिक धोरणाचेर भर दिवप गरजेचें. देखून शैक्षणिक मळार गोंय आदर्श राज्य म्हूण मुखार सरपाक सरकार सदांच यत्न करतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो. बुधवारा निपूण भारत मिशनाच्या शिक्षा संकल्प कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता आसतना बाप डायरेक्टर झिंगडे हांच्यांनी तुमकां व्यवस्थीत रित्या तेजो फ्रेमवर्क कशा पद्दतीत आसतलो हें सांगलें. आनी ही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपा खातीर म्हणजे डिपार्टमेंट तयार आहा म्हणजे तुमी सगळे जाण तयार आहात. आनी ही इम्प्लिमेंट करता आसतना भुरग्याच्या फायद्या खातीर आमी कशा पद्दतीत ती करूं शकता हें व्यवस्थीत रित्या एक्सप्लेन केलां. बाब प्रसाद लोलयेकर हांणी तिजो उपयोग कितें जातलो म्हणजे क्रिएटिव्ह थिंकींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली बाब प्रसाद लोलयेकर हांणी तुमच्या समोर मांडल्या. तिच्या फिल्डात इम्प्लिमेंटेशन कशें करप हें आमी सगळ्यांनी मेळोन करचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता आज आमी सगळे जाण तयार आसात हें सगळें इम्प्लिमेंट करपाक. आनी सगळ्या टिचर्सांचो जर आमकां सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीत आमी तें इम्प्लिमेंट करपाक शकतले. निपूण भारताच्या बरोबरूच आमी ह्यो सगळ्यो गजाली शिकता आसतना म्हाका दिसता नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचेर आमी स्ट्रेस दिवपाक जाय. आनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपी गोंय राज्य हें प्री प्रायमरी लेवला वयल्यान म्हणजे हायर एड्युकेशन लेवला पर्यंत हे पयलें राज्य आसतलें. आमकां मॉडल राज्य म्हणून हे पुराय देशात आमकां फुडें येवपाक जाय. आनी निश्चित रित्या ताका जाय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्मेंट लेवलाचेर एडेड स्कूल लेवलाचेर आसत किंवा बाकीचे कडेन जो सपोर्ट ज्या जाग्याचेर गव्हर्मेंटा कडल्यान जाय तो करपाची सरकाराची तयारी आसा. म्हाका खबर आसा इट इज नॉट पॉसिबल म्हणजे एट अ टायम आमी सगळोच इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळीच कडेन रेडी करूंक शकतले काय कितें इट इज नॉट पॉसिबल. बट तरी सुद्दां म्हणजे ज्या जाग्यार आमी शक्य आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाचो प्रयत्न आमच्या ह्या वर्सभराच्या कार्यकाळात जातलो. जायत्यो गजाली एड्युकेशन डिपार्टमेंटात न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करण्याच्या संदर्भातल्यो आमी डिपार्टमेंट आनी बाकी सगळ्यांनी मेळोन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चित रित्या ताजे बरे रिजल्ट आमकां येता त्या काळात पळोवपाक मेळटले. गोंयांत आशिल्ल्या टाउट्स विशीं फाटल्या दिसांनी बरोच बोवाळ जाल्लो. गोंयांतले टाउट्स पुराय तरेन ना करतले अशें उतरूय पर्यटन मंत्र्यान दिल्लें. मात आतां ह्या विशयाचेर कोणूच कांयच कित्याक उलयना असो प्रश्न तृणमूल काँग्रेसीच्या राजन दिमेलोन केला. पर्यटन मंत्री आनी सरकारान ह्या विशीं गोंयकारांक स्पश्टपणान सांगचें अशी मागणी राजनान ह्या वेळार केल्या. There was a hue and cry by the tourism minister saying that touting is going on and the police are not taking any action. Suddenly he made a statement that he is happy that the local MLA also believes that it has to be done. The question now arises, why is he silent? Has touting stopped? No.
The police, on the contrary, have said that they should have the powers to stop this nuisance. And it is right. Because there is an order I have shown you that they have taken powers to stop all nuisances, including touting. Now, one side the police is saying they have got the power, this fellow saying police is not functioning. Now this is a very serious charge made by a cabinet minister against the home portfolio which is run by the chief minister. The chief minister should explain this. How the silence of it is meaning that the tourism minister charge is correct. You should answer that. And the tourism minister should come out publicly and inform the people of Goa whether touting has stopped, and if it has not stopped, why is he silent? Is he getting what he needs to get? Is the question. PM to demand. सांग्या वाठारांतल्या मामलेदार कार्यालयाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. ह्या कार्यालयाचेर प्रशासनान पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. मामलेदारान कार्यालयाचे प्रवेशद्वार हळशिकावणे आसा. कार्यालयान सुवात आसून लेगीत टॉयलेटीन आलमारी आनी खुर्च्यो बेशिस्त रितीन उडयल्यात. तशेंच टॉयलेटीच्या वयर सुचोवणे फलक नाशिल्ल्यान लोकांक लेगीत गैरसोय जाता. ताका लागून मामलेदार कार्यालय दुरुस्त करचे तशेंच सुचोवणे फलक लावपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. फिशिंग रॅम, नेट, मेंडिंग शेड, नुस्तें सांठोवन दवरपा खातीरची शेड ह्यो सगळ्यो मागण्यो बेगोबेग पुराय जावच्यो हो प्रस्ताव घेवन देखून बुधवारा खारीवाडो वास्कोचे पारंपारीक नुस्तेकारांनी मुरगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक लिओ रॉड्रिग्साची भेट घेतली. तेन्ना ह्या सगळ्यांचो सविस्तर रितीन सर्वेक्षण करून बेगीनूच ह्यो मागण्यो पुराय करतले अशें आश्वासन नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्सान नुस्तेकारांक दिलां. आयज जेन्ना आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन वास्कोचे तशे बायणेचे जायती वर्स जाल्ली डिमांड घालीताय गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां एजंटाक लुगार दिवचो, आमकां रॅम्प बांदून दिवचें, तशेंच आमकां नेट बेंडींग शेड, जायते अशें आमची डिमांड आय. आयज पासून आमचे हे कोणेंय डिमांड केन्नाय पास करूं ना आहले. पास मिन्स केन्ना कोणें कानार घेवं ना आहले. आयज हो सरकार जो पळय चलता बरे भाशेन चलता. आमकांय बरें दिसलें जेन्ना फिशरीज मिनिस्टर निलकंठ हळदणकर बायण येयलोलो, संकल्प आमोणकरान तांकां हाडलोलो, ते दिसाक हांवें रवींद्र भवनान फिशरी मिनिस्टराक सांगलोलें की आमकां वास्कोचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय वास्कोचे तांकां कांयच फेसिलिटी ना म्हण. फेसिलिटीज ज्यो पळय हांवें आतां सांगले त्यो एजंटा दवरपा लुगार, नेट बेंडींग शेड, डिंगी रिपेर करपाक, ऑफिसां, इवन एजंटांक ऑफिसां, इवन पेट्रोल पंप, हें आमकां कांयच ना वास्कोन आयज पासून कितलीं वर्सां जालीं. सो आमी हें मागलोलें आहा आनी मिनिस्टरान तशें फिशरी डिपार्टमेंटान आनी आयज चेअरपर्सनान देखून आमकां सांगलां की तुमी जो पळय तुमकां इतलें व्हडलें हें जाय प्रपोजल तुमचो व्हडलो आहा जो तुमी आमकां लुगार आयडेंटिफाय कराय. जाल्यार आयज जेन्ना चेअरपर्सनान आमकां आपोवन हाडले हे लेटरीचेर आमकां ओल्ड क्रॉसाक लेटर केलें तेणें आनी मिटींग मागली की तुमी खूंय प्रपोजल घालपाचें चिंतलें. सो आमकोडें आमी जेन्ना चलता नंबर आनी एक सर्वे मनीस आनी लुगार बीन सगळें पळयलोलें आहा. 1-2 दिसांचो आमी चेअरपर्सनाक टायम मागला की आमकां जो पळय त्या लुगाराचो सर्वे आहा सर्वे प्लॅन काडून आमी तेंच्या हातीन दितली. मागीर ते कोणा कडेन कितें पास करून हाडपाचें तें तेंचें. तांकां तेमी प्रपोजल धाडला फॉर तेंगे प्रपोजलाक कितें हाडटा फिशींग रॅम्प जाय तांकां, नेट मेल्टींग शेड दवरपाक हें जाय तांकां नेट आनी नुस्त्याचें एक शेड जाय तांकां, स्टोर रूम जाय, स्टोर फेसिलिटी जाय तांकां, थोड्यांक जाय तांकां फेसिलिटी तें प्रोवायड करपा लागून ते आमकां प्रपोजल धाडले तेमी. आनी तो प्रपोजल तांकां मिटिंगेक घायल्लें लास्ट टायम मिटिंगेन तांकां मागीर तेंगे सांगलें आमकां एक्सप्लेन करपा जाय म्हणून ते आज एक्सप्लेन करपा येयल्ले. तेणी तांकां आमी सांगलां की तेमी एक आमकां हें करचें की सर्वे नंबर हाडचो आनी तेणी एक प्लॅन आमकां दिवचो. प्लॅन दिन आमी ते मागीर तो प्रपोजल घेवन तांकां आमी यो म्हणलां. ते येयले सांगपा तो पळय तेमी एक आमकां PPT शीट नंबर
प्लॅन सगळो सर्वे सर्वे नंबर बी सगळो घेवन येवं म्हणटा नंतर मागीर प्रपोजल तेमी आमकां धाडटे दितले आमचे कडेन मागीर तेमी ते फिशरीज पास करून मागीर आमी मिटींग घातले. कुठ्ठाळी वाठारांत बेकायदेशीरपणान हळशिकावणे उदक हाडून गटारांत सोडप्यांचेर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करची असो आदेश कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान दिलो. बुधवारा वेगवेगळ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा जोड बसका घेतले उपरांत तो उलयतालो. हळशिकावणे उदक गटारांत सोडिल्ल्यान लोकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जाता देखून बेगोबेग ह्या प्रस्नाचो सुटावो करून 10 दिसां भितर अहवाल सादर करचो अशें आंतोन वाझान स्पश्ट केलां. MS कॉलेजी कडेन जे सेवरेजचे टँकर वॉटर टँकर हे दोनूय हांगासर आसले आनी ते आमी विडियोंतल्यान पळयल्ले. ताका लागून व्हडलो आमचे खोर्तानी कन्सन व्हडलो एक बोवाड जालो आनी ताका लागूनच हांवें आयज डिसायड केलें की आमचे जे ऑफिसर आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तांकां आयज आपयले जावं PI वेन्ना मागीर हेल्थ डॉक्टर येयल्लो आसा हेल्थ सेंटराचो मागीर आमचे RTO ऑफिसर येयल्लो आसा तशेंच WRDचे हांवें ऑफिसराक आपयले पूण मातशें डिविजन आमकां तो खबर नासतना मातशें डिविजन 13 आपयलो जालो पूण डिविजन दुसऱ्याक आपयलो ताका मातशें एक म्हजी एक मातशें हें जालें सांगपाचें मिस्टेक जाली तरी आसतना तो दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचो येयल्लो पूण हांवें ते डिपार्टमेंट डिविजन 13 WRD हाका फोन केलो आनी ताका विचारलें आनी ताका सांगलें अशें कशें जालें काय म्हणून म्हाका ताणें डायरेक्टली सांगलां आनी म्हाका ताणें WhatsApp एक लेटर केलें की तेजी जी WRD हाका परमिशन दिल्लें तें 2022 तेजें एक्चुअली परमिशन मार्च एंडाक हें कवर जालां पूण हो आतां इलिगली जे सेवरेज वॉटर हें कितें आसा तें इलिगली तो ऑपरेट करतालो. ताका लागून आमी आतां डिस्कशन जालां आनी आमच्या त्या ऑफिसरांक हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा जाता ते बेगीन ह्याचेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक हें लोकांचे हेल्थाचे प्रॉब्लम आनी हे अशें जावपाक जायना. हें आतां आमचे चारूय डिपार्टमेंटान हांवें सांगलेलें आसा आनी तांणे ताबडतोब जाता तितले बेगीन ताणें एक्शन घेवपाक हांवें सांगलेलें आसा. तर टायम म्हाका 8 ते 10 दिसां भितर ते म्हाका रिपोर्ट दितले कित्याक हांवें ताका सांगलां तुमी एकमेकाचेर ब्लेम करनाका तुमचे प्रोसिजर कितें आहा तो प्रोसिजर फॉलोअप करा विदीन 8 to 10 डेजान म्हाका हो रिपोर्ट मेळपाक जाय आनी तेणें सांगलां आपूण रिपोर्ट हो जातले बेगीन हाडून आपूण दिता म्हणून आनी एक्शन जातलें. मंगळारा पंजाबाचे आदले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल हे संवसाराक अंतरले. ताका मान दिवप खातीर तशेंच केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण गोंयांत 2 दिसांचो राजकीय दुखवटो जाहीर केला. ह्या काळांत कसलीच अधिकृत मनरिजवण कार्यावळ राज्यांत आयोजीत जावची ना. पालिका वेंचणुकेत सांखळेत पालिकेचेर भाजपा पुरस्कृत पॅनलाक पूर्ण भोवमत मेळटलें. सगळ्या वॉर्डांनी उमेदवारांची जैत निश्चित आसा असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आनी भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेटतानावडेन उक्तायला. बुधवारा सांखळेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत भाजपा पुरस्कृत पॅनल जाहीर केले. ह्या वेळार भाजपा पुरस्कृत पॅनलाचे उमेदवार हजर आशिल्ले. आमचे 10 उमेदवार हे सक्षम उमेदवार आसा. प्रत्येक वार्डात तांचे काम आसा आनी प्रत्येक वार्डात सगळ्या लोकां पर्यंत पावल्या. सांखळेंतल्या सगळ्या लोकांक म्हजी रिक्वेस्ट आसा तुम्ही सगळ्यांनी हे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार माझ्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून तुमचे वैयक्तिक काम आसतलें किंवा तुमचे बाकीचे सगळे सांखळे डेव्हलपमेंटाचो विकास तुम्ही एकंदर सांखळे शहर 2012 पासून 2022 पर्यंत जर पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थात तुमकां सांखळेंतलो विकास सांखळेंतलो डेव्हलपमेंट तुमकां पळोवपाक मेळटा. आणि होच डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपा खातीर आमी पुरस्कृत केल्ल्या सगळ्या उमेदवारांक तुम्ही भरघोस मतां मारची तांचेर विश्वास दवरचो आनी निश्चित रित्या परत एकदा आमकां सांखळेंतल्या लोकांची सेवा करपाची म्युनिसिपालिटीच्या निमित्तान सगळ्यांनी संदी दिवची. तुम्ही सगळे सांखळेकार आमचे सगळे जाण दितले हाची अपेक्षा करता. म्हाका विरोधकांचेर उलोवपाचें ना कारण कामाच्या रुपात आमी आमचें काम हे सातत्यान सांखळे ह्या परिसरांत दाखयलां. काँग्रेस हांगासली सबसेल
कार्यकर्तेच सोंपलेले आहा म्हणपाक काय हरकत ना. तेंच्यांनी आपल्याच बायलेक आपल्याच भयणीक हांगासर उबे केल्या, आपल्याच चेडवाक हांगासर उबी केल्ले आसात. काँग्रेसीन हांगासर खंयसरूच म्हणजे कार्यकर्त्यांक वाव ना म्हणून काँग्रेसचे कार्यकर्ते स्वताहून भारतीय जनता पार्टी कडेन येवपाक लागलेले आसात. स्वताहून भारतीय जनता पार्टीक सांगपाक लागलेले आहा की आमचो तेंको तुमकां आसा, आमचो तेंको भारतीय जनता पार्टीक आसा, आमचो तेंको तुमी उबे केल्ल्या उमेदवाराक आसा. आणि म्हणून तर अशा पद्दतीन आमकां खूब बहुमतात भारतीय जनता पार्टीक हांगासर विजय मेळटलो हाची म्हाका खात्री आसा. आणि निश्चित रित्या परत एकदा हांव सगळ्या सांखळेकार म्हज्या भाव आनी भयणींक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, तुमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टी खातीर बहुमतान आमच्या उमेदवारांक निवडून हाडचे. हांव वैयक्तीक जरी तुमच्या पर्यंत पावलो ना, आमचे सगळे उमेदवार तुमच्या घरा पर्यंत पावतले, सगळे उमेदवार तुमकां वैयक्तीक भेटगाठ घेतले. पण तुम्ही सगळ्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या पुरस्कृत केल्ल्या उमेदवारांक बहुमतान निवडून हाडचे. म्हाका खात्री आसा 10चे 10 उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले. कॅबिनेट रिशफलाचे अजून मेरेन तरी विचार जावंक ना. कर्नाटकांत वेंचणूक जावपाची आशिल्ल्यान व्हड फुडारी गोंयांत येवन कर्नाटकांत प्रचार करपाक वतात. तांचो संबंध कॅबिनेट रिशफल कडेन कांयच ना. कॅबिनेट रिशफल जाता ही फकत वावडी आसा अशें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. कशें आसा पळय, बरेच दीस जाले कालच कित्याक एखादो केंद्रांतलो आयज कशें आसा कर्नाटकान निवडणूक आसा आनी त्यामुळे कर्नाटकान एखाद्या नियर बाय एरियेन जर एखादो लिडर वचत जाल्यार तो आयदर दाबोली किंवा मोपा एअरपोर्टाचेर देंवताले, हांगाल्यान मागीर ते हांगाल्यान वता. आमचे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी संघटन BL संतोष जी आसा खूब, आनी त्यामुळे ते एखादो लिडर देंवतकच मातशें कळ्ळें कोणाक तरी की म्हणटात की तें बदलपाक आयलें म्हणून. एक्चुली कांयच कोण बदलपाक येवना, ते तर वयतात हुबळी, धारवाड, बेळगांव, कारवार ह्या बाजून प्रचाराक जे आमचे केंद्रांतले नेते येतात ते हांगाल्यानूच वयतात. आतां येणाऱ्या दिसांनी आनी व्हडले लिडर येवपाचे आसात. त्यामुळे बरेच जाणांक दिसलें की ते राजकारण करपाक येता, हांगा कांय राजकारण ना. आनी त्यामुळे त्या संदर्भातली चर्चा तरी म्हज्या पर्यंत तरी पावूना. आनी त्यामुळे एखादो निर्णय जो आसता तो मुख्यमंत्री घेतल्या नंतर घेतकच ते घेवच्या पयलीं ते आमकां सांगतले. त्या संदर्भात अजून तरी कांय खबर ना. त्यामुळे सध्या तरी म्हाका विचारलें जाल्यार हांव म्हणटा ती केवळ चर्चा आसा अशें म्हाका दिसता. पळय जो पर्यंत कशें आसा पळय मंत्रीपद कोणाक दिवप ना हो अधिकार पूर्णपणे मुख्यमंत्र्याचो आसता. त्यामुळे हांव पार्टी अध्यक्ष म्हणून म्हजे कडेन तो निर्णय आसना. म्हाका तरी अजून त्या संदर्भातली कांय म्हायती ना. म्हाका सांगल्या नंतर मागीर हांव सांगता. मुंबय, बंगलोर, चंदीगड, विशाखापट्टणम आणि सुरत सारकिल्ल्या शारांत लोकांचो उपाड मोग मेळ्ळ्या उपरांत रॅम्बो इंटरनॅशनल सर्कस पयलेच फावट गोंयांत दाखल जाल्या. आंतरराष्ट्रीय कलाकारांक घेवन सादर जावपी ही सर्कस 27 एप्रिल ते 7 मे मजगतीं रवींद्र भवन मडगांव हांगा लागतली. वट्ट 120 मिनटांच्या ह्या सर्कशींत हेर देशांतले तशेंच भारतांतले कलाकार वांटो घेतात अशी माहिती ह्या सर्कशीचो धनी सुजीत दिलीप हांणी दिली. जनरेशन ओनर आहे रॅम्बो सर्कसचा. आमची बेस पुण्यातली बेस आहे महाराष्ट्राची. आणि ही सर्कस जे 3 सर्कस मिळून एक सर्कस आम्ही बनवलं दी ग्रेट ओरिएंटल, जे 160 वर्ष आता त्याला होत आले. ब्रिटिश काळाचं पहिल्यापासून होते ग्रेट ओरिएंटल सर्कस. अरिना सर्कस म्हणून एक सर्कस आहे ती पण यायची गोव्याला खूप वेळे. आणि मग एक व्हिक्टोरिया सर्कस, असे 3 सर्कस साठून एक सर्कस झाली. वर्ल्ड सर्कस विश्व सर्कस दिन साजरा केला जातो. तर आम्ही दरवर्षी करतो, ते 1 महिन्यापर्यंत चालतो ते साजरा. तर यावेळी कोविड नंतर आम्ही असं केलं की काहीतरी नवीन करू. तर इंटरनॅशनल सर्कस फेस्टिवल माझ्या मनात आलं. आणि जे लोक आपल्याला त्यावेळी जे कंट्री आपल्याला मदत केली, जसं किर्गिस्तान आहे, उझबेकिस्तान स्टेट सर्कस आहे, रशिया आहे आणि इथोपियन अॅक्रोबॅटिक टीम आहे, त्यांनी खूप मदत केली सर्कसला वाचवण्यासाठी. काय काय नवीन टेक्निक्स दिले आमचे भारतीय आर्टिस्ट लोकांना. तर त्यामुळं आता आमचे 2 टीम आहेत जे थिएटरमध्ये परफॉर्म करतात. आणि हे प्रयोग आता आमचे इंडियन जे कलावंत आहेत ते आता चंदीगडला होते, तर ते आता विशाखापट्टणमला गेले. आणि बँगलोरमध्ये जे फॉरेन आणि इंडियन आमचे मिक्स फेस्टिवल जे ते आता इकडं आला आणि याच्यानंतर मुंबईला झाला. असं 3 सिटीज सिलेक्ट केले यावेळी. शो रवींद्र भवन फटोडा मडगावमध्ये आहे. आणि हे 28 एप्रिल पासून 7 मे पर्यंत आहे. आणि मंडे टू फ्रायडे जे आहे ते आपले 3 शोज 1:30, 4:30, 7:30. सॅटर्डे संडेला आमचे 4 शोज आहे. 11 AM, 1:30, 4:30 आणि 7:30. 1 hour 30 मिनिटचं ड्युरेशन आहे.
पेडण्याच्या गांवगिऱ्या वाठारांत उदरगत करपा खातीर थळाव्या लोकांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन पेडणेचो आमदार प्रवीण आलेकारान केलें। 45 लाख रुपया खर्च करून बुधवारा कोरगांवच्या पंचायत वाठारांतल्या 8 रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वेळार कोरगांवचो सरपंच सनील भाटलीकार आनी हेर मनीस हाजीर आशिल्ले। मंगळार सावन केदारनाथ धाम देवूळ भक्तां खातीर उक्तें जालां। वैदीक मंत्र उच्चारा सयत बाबा केदारनाथाच्या देवळांचें दार उक्तें जालां। देवळाच्या सजावटीक सुमार 20 क्विंटल फुलांचो वापर जाला। देवळाचें दार उक्तें जावपाच्या वेळार भक्तांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्ली दिश्टी पडटाली। ह्या वेळार भक्तांनी मोठ्या आवाजान भोलेनाथाचो जय जयकार केलो। चलत वचपाच्या वाटेर आशिल्ल्या 3 ते 4 फूट उंचायेच्या बर्फाची पर्वा करिनासतना भक्तांनी केदारनाथ धाम मेरेन चलत यात्रा केली। उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी देवळांत वचून भोलेनाथाची पुजा केली। दर एका भक्ता खातीर केदारनाथ यात्रा जावची हाच्या खातीर सरकारान पुरा यत्न केल्यात अशें तांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।